खरें म्हणल्यार सरकार कितलेच जावन गेले, त्या सरकारांनी गोंयकारांनी चिंतपाक नाकाल्लें, ते चिंतूंक ना. ताका लागून आयज ही परिस्थिती जाल्या आनी ताका लागून मिटी आसा तो शाणपणां जी आसा ती काल ताणें उलयली. तुका ती शापोत दिसता सामकी, तुका दिसना ताणें रिक्वेस्ट केली अशी? हांव तो समज ती तुमचेर मातशे थोमणे मारले ताणें, त्या बरोबर ते मान्य करता हांव. पळय ती समज रिक्वेस्ट आसा जाल्यार आमीय रिक्वेस्ट करता, तुमी आमकां जागो दिया तुमची कर्नाटकांत. तुमचो ऑलमोस्ट 54 टायम्स हाय आसा जागो आमच्याकून पटीनी मायज आसा. सो जो कर्नाटक आसा, कर्नाटकान 1,91,791 इतली एरिया आसा स्क्वेअर मिटर किलोमिटराची. सो हे एरियेन तुमी आमकां जागो दिया. गोंया भितर आतां इतली तांची हें जालां कित्याक कन्नड भवन सुद्दां बांदता खंय. आमचो समज तेणें जागो घेतला न्हू, आमचे भशेन थंय दिया. आमची 3,700 आसा, तुमची इतली आसा एरिया, तुमी दिया मरे. आमी रिक्वेस्ट करता तशें ना. कारवार, जोयडा, सुपा बी गोंयांत दिया मरे आमकां. तुमचो हें आसा एरिया आसा पळय, तुमी आतां म्हणटा आमच्या गोंयकारांक आतां म्हाजी घर जे गोंयांत काडलां तशें आमकां ते थंय दिया मरे म्हाजें घर म्हणून सांगा तुमच्या सरकाराक. रिक्वेस्ट करा बाबा आमी गोंयकारांचो जागो घेतलेलो आसा, आमी गोंयकारांक जी जमीन घेतले, उदक घेतलेलें आसा, आमकां थंय दिवपाक जाय गोंयकारांक. म्हटल्यार तूं रिक्वेस्ट करता, बरें काकुटेन आमकां सांगलां, बरें करून आमकां भाव म्हणटा तूं, भाव आमचे म्हणटा पळय, ना तूं दिया मरे आमकां थंय. आमच्या लोकांकूय जागे ना, आमचेय लोक सोदता, आमकांय जाय जमीन. म्हटल्यार तुमचे कडेन ते दिवपाक कापसता, तुमी बेश्टेच उलोवन दाखयता. करा